उभी राहूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आज हे नव्यानाचे मीस आमी बडयत आसतना आमच्या देशा खातीर आमी मागया. आज आमचो देश गणराज्योत्सव आचरण करता आसतना आम्हा सर्वांक स्वतंत्रकायेन जियोंक आज आमकां आदार दिता. आनी प्रत्येक जाण आयच्या दिसा आमी आमच्या सर्व राजकारणी खातीर आनी कोण पुरा आमचें कॉन्स्टिट्यूशन वापरता आमच्या खातीर वा आमच्या सुटके खातीर आमच्या बरेपणा खातीर वापरता ताजो अधिकार चलयता. हांच्या सर्वां खातीर आमी मागया. आमचो देश आनीक बऱ्या रितीन मुंदरण व्हरूंक आमच्या देशांत शांती आनी समाधान आसा जावच्याक आमी मागया. हे मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कसलीच पातां केलां तर ही सर्व पातकां देवाच्या मुखार आमी हाडुया. ताच्या बोगसणे आमी मागया. सांगात आमी म्हणुया, हांव पातकी तरुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बघयो सदांच समकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं सर पदोदार देव आमचे कागूद करूं आनी आमची पातकां मोगसून आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता.
ह्या जिवितांत ताजे गोडसाण साकोवन दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस पोर अशें म्हणटा, येतले ते दीस आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें ताच्या पुर्वजांक हाताक धरून भायर हाडले त्या दिसा तांचे कडेन केल्ल्या सल्ल्या परी न्हय. कित्याक तांणी म्हजो सल्लो मोडलो आनी हांवच तांचो धनी म्हूण हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. उलयता तो सर्वेस्पोर. ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सर्वेस्पोर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र ताचे भितर घालतलो, तांच्या काळजाचेर ते बरयतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतलीं. ल्हानातावन व्हडा पर्यंत उलयता तो सर्वेस्पोर. कित्याक हांव तांचो अपराध बक्षितलो आनी तांच्या पदकाचो उगडास धरचो ना. देवाचे उतार हे. देवाची देवा तुझेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या देवा तुझेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या देवा तुझेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या देवा तुझेर हांव विश्वास दवरता. जो कोण परमोन्नताच्या आसऱ्या खाल रावता आनी सर्पद्वेदाराचे सावळेंत जियेता, तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूंच म्हजो आसरो, म्हजें खोटें. म्हजो देव तुझेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या देवा तुझेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या देवा तुझेर हांव विश्वास दवरता. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नास करूंक आयिल्ल्या ख्यास्त पिडेंतलो, तोच तुका राखता. आपल्या पाखाट्या भितर तो तुका लिपयता. अशें त्याच पाखाट्याक तुका आसरो मेळटा. ताचे विश्वासीपण तुझे राखण आनी संरक्षण करता. म्हज्या देवा तुझेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या देवा तुझेर हांव विश्वास दवरता. म्हज्या
तुझेर हांव विश्वास दवरता म्हज्या देवा तुझेर हांव विश्वास दवरता Hallelujah, 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 Hallelujah. मोठ्यान सतुलो आमचे मस्तक क्रिस्ता थंय आमी हर एके रितीन वाडास Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आपणाक सतपंतेल्या सुदैवांक जेजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले तांणी तांकां जाप दिली आमी अब्रामाचे संततीचे कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले ना तर आमकां सुटका मेळटली म्हूण तुवें कशें म्हणटाय जेजू तांकां म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण पाताक आदारता तो पातकांचो गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्ही पूत जाल्यार शाश्वत सांदो देखून पूत तुमकां सुटका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुटका मेळटली देवाचे उतार हे वखली तुका क्रिस्ता दीस येतलो आनी त्या दिसांनी जुदाच्या घराण्या सांगता हांव एक नवो सल्लो करतलो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पोरण्या सल्ल्यांत एक सल्लो करचो सांगल्यार 2 व्यक्तींनी वा 2 पार्टींनी ते आसूंक जाय आनी एकामेका कितें तांकां एग्रीमेंट करतात कितें तांचे मदें समजोणी आसा ती समजोणी ती एकामेका सांगतले आनी ताजे उपरांत एक शेळी हाडून ती शेळी 2 भाग करून चिरूंक आसात आनी ताजें रगत थंयसर वाळोवंक आसा आनी उपरांत ही दोग जण सल्लो करचे 2 जण वा करार करचे 2 जण एग्रीमेंट करचे 2 जण वा 2 पार्टी त्या शेळयेच्या मोदगात तांणी चलोवंक जाय हाजो अर्थ इतलेंच जर तर आमच्या मदें कोणेय एकल्यान आमी केल्या त्या सल्ल्याची कराराची वा एग्रीमेंटाची उतरां वा मोडल्यार वो असलो सल्लो मोडल्यार म्हजें जिवीत अशेंच जावं हो जावन आसा बायलो एक गुर्त पोरण्या सल्ल्यांत हर एक पावटी आमी पळयता देवान मनशा सांगाता करार करचो सल्लो करचो आनी ताजे उपरांत एक बली भेटोवची नाजाल्यार मनशांनी एक सल्लो करचो वा करार करचो वा एग्रीमेंट करचो आनी परत एक शेळी आनी थंय जावन रगत व्हरोंक आसा आनी अशें 2 जाणां पैकी भितर वा 2 पार्टी भितर एक सल्लो एक एग्रीमेंट जाल्ल्या वेळार आमी हेंसर पळयता आयच्या वांजेलांत आयच्या पयल्या वाचपांत जेजूक देव सांगता जेरेमिया प्रवादीच्या मुखांत देव सांगता हांव परत लोकांक सांगता एक सल्लो करूंक आशेता कसलो तो सल्लो आमी पळयता देवान एक सल्लो केल्लो नोये सांगता बुडतुगोल आयल्या उपरांत ताणें तो सल्लो केल्लो आनी परत हांव उदक धाडून पावस चडून हो संवसार नाश करिचो ना म्हणलो तो एक सल्लो एक एग्रीमेंट देवान केल्लें तशेंच अब्रामा कडेन ताणें तशेंच एक सल्लो केल्लो आनी आमी पळयता पोरण्या सल्ल्यान जायते फावटी असले सल्लो वा एग्रीमेंट वा करार देवान मनशा सांगता करचो आज येरेमिया प्रवादी मुखांतर सांगता
हांव परत एक नवो सल्लो करूंक आशेता. कित्याक हो म्हजो लोक पयस गेला आनी परत हांवें सल्लो करूंक जाय. आनी जर तर कोणी जाल्यार हो सल्लो पाळटी जाल्यार कितें जातलें? कोणी जाल्यार हो सल्लो पाळटी जाल्यार ती म्हजी जातली, म्हजी भुरगीं जातलीं. आनी अशें पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादी मुखांत देव सांगता, हांव मनशा सांगाता रावंक आशेता, मनशाचें काळीज म्हजें जावंक जाय आनी मनशाच्या सांगाता चलोवंक आशेता. आनी त्या देखून देवूच आशेता एक सल्लो करूंक, करार करूंक, मनशांच्या लागीं रावूंक. तर हो सल्लो परिपूर्ण आनी संपूर्ण जावचो जेजूच्या जिवितान. जशें एक शेळीन रगत वारोवंक जाय दोन पार्टी मध्ये, दोगा मनशां मध्ये. आमी पळयता जेजू क्रिस्त कुर्सार उमकाळोन मरण पावले वेळार रगत ताणें वारोवचें. आनी हाजे निमती आमी पळयता देवा आनी मनशां मध्ये एक आपुट्टू शेळी थंयसर आसा. आनी ह्या निमती आमी सांगता जेजू क्रिस्त ताच्या कुर्साच्या मरण आनी जिवंतपणाद्वारे आमकां ताणें सोडवण दिल्या. आमी अशेंय सांगता पळय त्या देखून जेजू क्रिस्तान आम्हा सर्वांक देवा बापाची भुरगीं जावन केल्यांत. आनी पवित्र स्थान आमी स्विकार करता आसतना जेजूचे मरण आनी जिवंतपण आमी आमचे जावन घेता. एक नवी रचना आमी जाता आनी हाजे निमती देवाची पोसकी भुरगीं आमी जाता. इगर्ज मातेचे सांदे आमी जाता. पवित्र आत्मा आमी स्विकार करूंक आमी पावता. आनी अशें एक नवी रचना जावन आमी उदेता केवल जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या मरणा निमती, केवल जेजू क्रिस्तान रगत वारयल्या त्या निमती. आनी अशें जेजू क्रिस्त ती आपुट्टू शेळी जावन लोकांक आनी देवाच्या मदें तो संबंध तो परत रचता. देवान आनी लोकांच्या मदें आसलो तो बांद तो परत रचता. आनी अशें आम्हा सर्वांक एक नवेपण तो दिता. आनी हे नवेपण जावन आसा एक नवी रचना, नवो जीव आनी पवित्रत्मेच्या देण्यांनी भरलेलें एक पवित्र जिवीत. आनी ह्या निमती आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त देवाक सांगता, जर तर तुमी म्हज्या उतरांक तुमी आयकता जाल्यार, तुमी पाळता जाल्यार तुमी खरे म्हजे शिश्य जातल्यात आनी म्हजी उतरां तुमकां सुटका दितली. जुदेव तक्षण सांगतात आमी कोणाचेच बंदीवान न्हय, आमी कोणाचेच गुलाम जावंक ना, पूण फोट ते मारतात. ते गुलाम जाल्ले, सिरिया घरांचे ते गुलाम जाल्ले, बॅबिलोन घरांचे ते गुलाम जाल्ले. क्रिस्तपूर्व 721 नॉर्दर्न इस्रायल देवा ते तांकां बॅबिलोन घरांनी आमडून व्हेल्ले. आनी तशेंच सकल साऊथ इस्रायल 581 आमी फाटी पळयता फाटी गुलाम जावन तांणी वेचें. पूण जेजूच्या काळार आसले ते जुदेवांक तांचीच चरित्रां तांकां कळीत नासली गी. सबार पावटी आमकां आमची चरित्रां उडास आसूनी कळीत आसूनी कळीत नासल्या आमी करता. चरित्र दुसरी खंयचीच न्ही, चरित्र म्हज्या जिविताची, चरित्र म्हजी आनी देवाच्या त्या संबंधाची. आनी ह्या निमती जेजू क्रिस्त सांगता, जर तर कोणी जाल्यार कोणी मनीस म्हजी उतरां पाळटा जाल्यार तो सुटका, ताका सुटका लाभतली. कसली ती सुटका आमी पळयता. जर तर पवित्र पुस्तकाच्या नव्या सल्ल्याची पानां आमी परतूंक गेल्यार जायते रितीची सुटका आमकां पळोवंक मेळटा. पयलें जावन आसा सुटका आमकां पोरण्या त्या रुल्सांची, त्या कायद्याची. कित्याक जेजू क्रिस्त एक नवो कायदो आमकां दिता आनी नवो एक बांद तो बांदतना नवी रुल्स तो आमकां दिता, ती मोगाची. आमी पळयता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 7 वळ 6, गलात्याकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वळ 20 आमकां सुटका लाभल्या. पोरण्या त्या रुल्सा तावन रेग्रो तावन आमकां सुटका लाभल्या. कित्याक नवी रेग्रो जेजू क्रिस्त जावन हांगासर आयला आनी नवें जिवीत आनी नवी उर्बान आमी प्रारंभ करना आसा. आमकां सुटका लाभल्या त्या पोरण्या शिरापा तावन. कसलो तो शिराप? आमी जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 आमी पळयता. 3 रितीचे शिराप आसात. पयलो शिराप जावन आसा सर्व लोकांक, सर्व मनजातींक, सर्व रुखांक. कसलो तो शिराप? मरण त्या पातका निमती दिवप जाता, पयलो शिराप. दुसरो शिराप जावन आसा त्या देवसाराक वा सोरपाचे रुपया आयले त्या देवसाराक. देव सांगता
आज तावन तूं तुजें पोट वोडून चलतलोय, धूळ आनी माती जातलें तुजें खाण. तिसरें जावन आसा स्त्रियेक दिल्लो तो शिराप. तूं बाळान जातना कश्ट दुखेंत तूं बाळान जातली, तुज्या भुरग्याक तूं मुखार हाडटली, ह्या संवसाराक तूं हाडटली. चवथो शिराप आदामाक आनी ताजे निमती सौर दादल्यांक दिल्लो. कश्ट गाम पिळून तूं वावर करतलोय, पूण हो संवसार ह्या भुमीत हांव तुका कांटे तुका परत फाटी दितले. ह्या रितीचे हे जावन आसात 4 रितीचे शिराप. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 आमी पळोवचे. पूण जेजू क्रिस्त ताज्या मरणा निमती आमकां हे असले शिरापतावन तो आमकां स्वातंत्र्य दिता, मुक्त करता, देवाची भुरगीं आमकां करनासा. गलातियेंकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3 वळो 13. आमकां पातकांच्या त्या कोंडातावन आमकां सोडवण वा मुक्त जेजू क्रिस्त दिवन आसा. रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 6 वळ 6 हांगासर पाऊल सांगता, आमी आमच्या पयल्या मनशांक, पोरण्या मनशांक आमी कुरसायला, आतां आमी नवें जिवीत जियोन आसा. हर एक पावटी पवित्र स्थान घेता आसतना हेंच नवें जिवीत आमी स्विकार करता. आमचें पोरणे जिवीत जेजू क्रिस्त सांगात आमी कुरसायता. त्या देखून नवी रचना जावन आमी जियोंक आसा. पोरणे आमची पातकी सैंब आमी कुरसाक मारूंक आसा, ते जिवेश मारूंक आसा. चवथें जावन आसा आमकां सर्वांक सैतानाच्या बळांतावन मुक्त दिता वा स्वतंत्र आसा. पयले जुवांचें पत्र अध्याय 5 वळ 18. हर एकल्याक आमकां सैतान संवसारांत आसा, ना म्हणून सांगूंक जायना, आसा, पूण ताज्या बळांतावन मुक्त धरचें एकच एक हातेर जावन आसा जेजू क्रिस्त. कित्याक जेजू क्रिस्तान आपल्या मरणा निमती आनी कुरसार मरून आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा निमती सैतानाचें बळ तो मोडता आनी आमकां स्वतंत्र करता. आनी हाजे निमती आमी देवाची भुरगीं, सैतानाची भुरगीं न्हय. सैतानाचें कसलेंच बळ आमचे वयर आसा जाल्यार त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तसलें बळ मोडची सकत तो आमकां दिता आनी सैतानाच्या त्या पासातावन आमकां तो मुक्त करून दिता. आनी निमाणें आमकां मरणातावन तो सुटका दिवन आसा. आनी कसली ती सुटका? जुवांचो वांजेल अध्याय 11 वळ 20 आनी 8, जुवांचो वांजेल अध्याय 8 वळ 50 आनी 1 आमी पळयता. हर एकली रचना देवान रचिल्ली मरणा खातीर न्हय, पूण मनशाच्या पातका निमती, आमी केल्ल्या सुरविल्ल्या पातका निमती मरण हांगासर येता एज अ इफेक्ट. देवान मरण रचोंक ना, पूण जेजू क्रिस्ताक कोण पाती येता, जेजू क्रिस्ताक कोण वेगून धरता, जेजू क्रिस्ताक कोण स्विकार करता, तो मरचो ना. मरत जाल्यार तो जियेतलो, ससनाक तो जियेतलो. आमचो आत्मो तो ससनाक जियेता. जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वेळार दुसरे फावटी ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार आमी सर्व मरण पावली. सर्व तांच्या कुडी समेत जिवन जातली. आनी कोण तर जिवंत आसात, मरण तांणी देखूंक ना. तांणी जेजू क्रिस्ताच्या मुखार येतली आनी जेजू क्रिस्त नीत करतलो. आनी अशें जेजू क्रिस्ताक कोण पाती येता, जेजू क्रिस्ताक कोण आराधन करता, जेजू क्रिस्ताक कोण स्विकार करता, जेजू क्रिस्ताची उतरां कोण समजून घेता आनी पाती येता आनी ती वेंगून धरता, असले सर्व मनशांक एक नवें जिवीत, असले सर्व मनशांक एक सुटका. गुलामपणाची आमी भुरगीं न्हय. आनी ह्या निमती देवान तें आशेल्लें. मनशां सांगता हांव एक नवो सल्लो करूंक आशेता. ही जावन आसात उतरां देवान आशेल्ली आनी हो सल्लो परिपूर्ण आनी संपूर्ण जाता त्याच जेजूच्या जिवितांत. आनी अशें जेजू क्रिस्ताच्या वांजेलान सांगता, म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलतात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात, तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी, 7 आमी जाणां, 7 जावन आसा जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयिल्लो, देवाचे उतार घेवन आयिल्लो, आम्हा सर्वांक त्याच देवा ते एक केल्लो. हे जावन आसा 7, हे जावन आसा नीज 7, दुसरें 7 खंयचेंच ना. कित्याक केवळ सर्गांत आयिल्ल्याक मात्र सर्गाच्या विशांत कळीत आसा आनी ताणें दिवची ती उतरां, ताणें दिवची ती साक्ष ती खरी. आमी संवसाराच्या विशांत आमी कितें साक्ष दिता तर ती खरी. कित्याक संवसाराच्या विशांत आमकां ज्ञान आसा. जो कोण सर्गांत देंवून येता, सर्गांत देंवल्लो केवळ सर्गाच्या विशांत तो साक्ष दिता.
आनी जेजू क्रिस्तान ही साक्ष दिल्या ताज्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा निमती आम्हा सर्वांक ताजे भाव आनी भयणी जावन ताणें स्विकार केला. देवा बापाची पसकी भुरगीं जावन तो आमकां तो विंचता आनी आमकां तो पोसता. तर मोगाच्या भावांनी भयणी, त्याच जेजू क्रिस्ताच्या उतरांक आमी फालो दिवया. जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेवया आनी त्याच जेजू क्रिस्ताक आमी आराधन करया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मऱ्याकनी महिमेक आमच्या पयसवेच्या दावाक खरेंच परमांग. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बासयला. तर ताज्या नांवान आमी बेडयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशी आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायदे आसो. मोगान आमी ताजें मरण समरमता, जिव्या बावरतां ताजें पुनर्जीवनपण परगडता. तेर बरवशान ताज्या महिमे वोंती येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Puvide para susurbi spurtu Sărani susar Dâna tu cea bătavan Musărni tu gace ce Sărbi spuracina Vieta ta gace Musărni tu gace ce बापा खरोच तुम पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
त्याच परे चव्हाण सतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्याने ससनेक कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक. तुमचे बसोत आनी सुमेस्त मनशां बसोत ते वावुरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गुड परगटुया. सोनिया जिसू तुझे मरण आम्ही स्मारता तुझे पुन्हा जीवन पोन आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सोनिया जिसू बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रतिमेचे विसरले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो ब्रोस सोदून मेल्ल्यान ते आमच्या बामणीचे वकोत कर तांकां आनी तुजे इश्ट कथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें फजोडीत मुखामोळ पळोवंक फोवो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. हांव कार्मेलीं देवाची माये संगाती, भगवान जोजयेचो पुती, भगवान धर्मदत्ता आनी सर कळी तुका मानवल्ल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घेवर म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला मुक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्या नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोवना तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं बहु पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटापिल्ली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचना विश्वासान उसारूंक आनी सरकार तुका ससनाक वाखणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे दयेकन बसात. मोगाचेनो ह्या हप्त्याच्या सोनवारा आमच्या ह्या देव मंदिरांत एका दिसाची रितीर कन्नडा भाशेंत आमी आसा केल्या. ही रितीर सकाळी 9 वरार प्रारंभ जावन सांजेर 5 वरार अखेर जातली. ही रितीर चलून व्हरतात ब्रदर जोसेफ. ह्या रितीरेक तुमकां सर्वांक आमी स्वागत करता. मार्चाच्या 7 तारखेतावन 17 तारखे पर्यंत आमी पवित्र पयाण आमी प्रारंभ करतले. आमच्या कॉमेंटाचे यासाक ह्या ग्रुपांत आसतले. इस्रायल, जॉर्डन आनी इजिप्ट ह्या 3 गांवांक आमी वेतल्या. जर तर कोणाकी मोन आसा तर तुमी आमकां मेळचें. ना तर दुसऱ्या खंयच्याय दिसांनी तुमकां इस्रायलाक वचोंक मोन आसा तर आमच्या ऑफिसाक तुमी मेळचें.
जानेवारीची 29 तारीख आयतारा सकाळी 8 वरांतावन 12 वरां म्हणसर हांगासर इलेक्शन कमिशनाचे जण आसतले. जर तर कोणाकी नवी वोटर कार्ड करूंक जाय तर ना तर तुमचे नाव वोटर वोटिंग लिस्टांत आसा की म्हणून चेक करूंक जाय तर तुमी हांगासर येवचे. सकाळी 8 वरांतावन 12 वरां पर्यंत हांगासर ते आसतले आनी सेवा तुमकां दितले. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा स्वरुपी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. प्रागच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा तुमी. सावंची येलो सर तरुणच्या खर्चांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गोणकन देवीक वयस म्हळें नांव ताका फोव जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताका पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक तुज्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमची सर त्या सावां ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जावन हेराल्ड डे समोळेक लायस येवंत आसा ताच्या खातीर आमी मागया. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे कश्ट आसात. आमच्या युवा जाणांक बऱ्या कामाची तलाश आसा. बरी सैरीक जायचे भुरग्यांनी बरें शिकप जोडिसय. घरकाराची पिवणी सवय आसा तर ती सोडून भायर येसय. जायती असली आशा आनी त्या सामां घेवन आमी हांगासर आयल्या. बाळका जेजूच्या मदतीन हें सर्व आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. ए भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितर उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक मुकोल्लो आसता. तुका पातयेणीन उलो मारतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे राज आमकां येव. तुजे कुशे सरगार जाता तशे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला मुक्षितांव तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. नामान बरी कृपेन भरलेले तुजे सांगता श्रेम कर तुजो देव आनी सुदैवी फॉल जुगुसी चेंजेस विधवाचे मे आमो बापी अंगाती विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवचो पोत मनीसलो आनी देवचो पोत मनीसलो आनी देवचो पोत मनीसलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे अजपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका गुळतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपोडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरले मवाळ काळीज आमचे मागणे स्विकार सुदी आनी इतले अत्रेगान मागचे कृपा आमकां दिवं दी. हाड आमचे वेले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजूतान मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां दिवया. ए बो उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां केल्या देवड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळदी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रसनारणी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपाचे इमाजे मरिफात तूं सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीन आनी तुजे कळनातले दैवीक मजत सोडून दीन. सर सुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद.
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद घालूं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सभेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. हे जेजू